कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी असोसिएशनात सेक्रेटरी जनरलाक अर्ज भरतना वर्ण आणि वंश बरोवपाची परंपरा गोंयचे सभापती राजेंद्र आर्लेकारान बंद केल्या. मलेशियांत जाल्ल्या कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी मिड इयर परिशदेत ताका ही गजाल दिसली. हो विशय आर्लेकारान मलेशियांतल्या परिशदेत काडलो. मनशा भितर भेद करपी ही गजाल चुकीची म्हूण ताणें कॉमनवेल्थ देशांतल्या प्रतिनिधीकय पटोवन दिलें. तुम्ही खंयच्यो गजाली इम्प्लिमेंट करपाक म्हणजे विचार करता की ज्यो गोंयान करपाक जाता आनी आतां पर्यंत ना त्यो? आत्ता हांव आसा म्हजे तकलेन कांय म्हणजे आमदार म्हणून हांगासर जे आसा ते आमच्या आमदारांक अधिकाधिक सुविधा हांव स्वता आमचे हांगासरले आमदार आसा तांचे कडेन फेसबुका वयल्यान किंवा ट्विटरा वयल्यान कम्युनिकेट करपाचो म्हजो प्रयत्न आसता. म्हणजे जे ताणें वापरचें तें समजा आमचो एखादो आमदार खंयचोय एका कार्यक्रमाक गेलो ते ताका ताणें रोखडेंच तें ट्वीट करचें. ट्वीट केलें की सगळ्यांक कळ्ळें अरे आमचो आमदार किंवा तो गेलो थंय अमके कडेन आनी एका कार्यक्रमान ताणें भाग घेतलो ताणें ताजेर रोखडेंच ट्वीट करचें. तर तें करचें ना जाल्यार ताणें बरे फोटो कितें आसा ते फेसबुका वयल्यान लोकां समोर हाडचे. अशें सोशल मिडियाचो वापर लोकांनी करचो, आमच्या आमदारांनी करचो असो म्हजो एक स्वताचो आग्रह. तांकां तातूंत कितें सुविधा जाय त्यो दिवपाचो म्हजो प्रयत्न आसा. अशा आनीकय खूब गोश्टी करपा सारक्यो आसात, ते करुया आमी एक एक. ओके. आनी एक मुद्दो येयलो जो एक मुद्दो येयलो तुमी ते फॉर्मेलिटी करता ते मलेशियेक कितें फॉर्म भरपाची थंय कितें ब्लॅक एंड व्हायटाचो ते मुद्द्या बद्दल? ना कितें आसा आतां आमचे कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी असोसिएशनाचो चीफ एक्झिक्युटीव ऑफिसर आसता सेक्रेटरी जनरल म्हणून. तर तो सेक्रेटरी जनरल जो आसा त्या दुर्दैवान जो आतां फाटलो आसा ताजें निधन जालें, तो पेड्ड्यार जालो. ताच्या जाग्याचेर दुसरो हाडपाक जाय अशें म्हणून तो प्रोसेस सगळो कसो कितें आसचो तें आमी आतां आमच्या एक्झिक्युटीव कमिटीचेर आमी ठरयल्लें आसा. तातूंत एक अडचणीच कितें आसा तें एप्लिकेशन फॉर्म जे तयार केल्लें आशिल्लें जें आमचें ड्राफ्ट म्हणून आमच्या समोर दवरलें तें आमी एप्रूव करपाक जाय आशिल्लें एक्झिक्युटीव कमिटीन. सगळो प्रोसेस तातूंत तें एप्लिकेशन फॉर्म आशिल्लें. त्या एप्लिकेशन फॉर्मान एक थंयसर कॉलम अशें आशिल्लो की जो एप्लिकंट आसा ताणें आपली म्हायती सगळी दिवपाक जाय. ताच्याच बरोबर ताजें एथनीक ओरिजीन म्हणजे तूं खंयच्या वंशाचो, जाका आमी म्हणटा की तूं खंयचो वंश ब्लॅक ऑर व्हायट बीट अशा पद्दतीचो तें बरोवपाक जाय अशें थंयसर एक कॉलम आशिल्लो. तो वाचतकच म्हाका तें आश्चर्य दिसलें. अजून चलता का? हय, तो थंय बरयल्लें आशिल्लें वेदर यू आर व्हायट, वेदर यू आर ब्लॅक, वेदर यू आर एशियन, अशें जाल्यार तूं एशियन खंयचो आसा, कितें आसा अशा पद्दतीचें, आफ्रिकन अशा पद्दतीचो प्रश्न आयजूय आसा काय कितें. हांवें ताजेर तें वाचल्या नंतर म्हाका तें खटकलें. म्हणजे एजेंडा पयलींच आयिल्लो, हांवें वाचिल्लें हांगासर गोंयांतल्यान वता आसतनाच हांवें ठरोवन गेल्लो की हांव थंय इशू करतलो म्हणून रेज हो. तर त्या वेळार हांवें केलो थंय आमच्या मिटिंगेन. तर बाकीचे बरेच जाणांनी वाचूंकय नाशिल्लें हें. तांच्या लक्षांत आयलें अरे हें चुकीचें आसा म्हणून हें सगळें. मागीर थंयसर मातशी चर्चा जाली, हेवटेन तेवटेन हें जालें, येस नो. कोणी म्हटलें तें वॉलंटरी आसा त्यामुळे ताजो कितें. हांवें म्हटलें वॉलंटरी सुद्दां जरी आसलें जाल्यार तें येवंक जायना आसलें न्ही. आमी जगान सगळे मनीस हो एक, मानव हो एक, ह्युमॅनिटी म्हणून मानतात जाल्यार त्या ह्युमॅनिटीचे भितर आमी डिस्क्रिमिनेशन कसलें करतले. तेन्ना येवपाक जायना. आनी आनंदाची गजाल भितर म्हाका खोशयेची गजाल कितें आसा जाल्यार हें सगळ्यांनी मान्य केलें आनी तें काडून उडयलें हें एप्लिकेशनांतलें. म्हणजे दीस इज अ रियली गूड अचिवमेंट फ्रॉम आवर सायड आमच्या भितरलें. कॉलेजींनी भुरग्यांक 75% सक्तीची हजेरी कमी करून ती 60% करची. कॉलेजींनी भुरग्यांचे आत्महत्येचें प्रमाण वाडलां. सरकारान सगळ्या कॉलेजींनी कावन्सिलींग सेंटरां सुरू करची म्हूण NSUI विद्यार्थी संघटनेन विशय काडला. कॉलेजींनी कॅम्प घेतले आनी विद्यार्थ्यांच्या प्रस्नाचेर खंय NSUI आवाज काडटले. कॉलेजींची 75% सक्तीची हजेरी कमी करून ती 60% करची. भुरग्यांचे आत्महत्येचें प्रमाण कमी जावचें म्हूण सरकारान कॉलेजींनी कावन्सिलींग सेंटरां सुरू करची म्हूण NSUIन मागला. NSUIचे वांगडी 3000 वयल्यान 5000 पावले. A student is facing some medical problems, etc. So that 75% comes in that. The medical certificate is not considered. They tell that it should be in the 25% itself. In general, we will demand for 60%. Yes. The NSUI is creating an app where counseling will be done with the app itself. So we want counseling centers, yes sir. We want counseling centers in all the colleges. We will demand this, sir. There are about 19 colleges where we have a committee. The suicides which are taking place is a big issue which we want to conquer.
There'll be camps, treks where we will take on all the issues which are affecting the students. Last year there were about 3,000 members, 3,800, and this year we have about 1,000. So we have about 5,000. कॉलेज भुरग्यांकडल्यान प्रशासन खर्चाच्या नांवान 1000 फी चड घेता म्हूण NSUN विशय काडला. भुरग्यांक ही गजाल मान्य ना. Around $1,000 extra, that's ₹1,000 extra, which students are not in favor of, and they give an excuse of some kind of administrative, an increase in administrative work which is not yet justified. So that is one issue we plan on taking up. प्रुडंटा खातीर नवाज शेख. गोंयांत आम आदमी पार्टी वेंचणुकेंत देंवतली ती वेंचणूक जिखून सरकार घडोवंक ओगीच पक्ष आसा म्हूण वेंचणूक लढचें ना म्हूण आपाचो राष्ट्रीय फुडारी पंकज गुप्ता गोंयच्या मिडिया कडेन उलयला. गोंयांत बीजेपीच्या काळांत लोकायुक्त ना, म्हायती आयोग जाग्यार पडना, कसिनो आनी ड्रग्साचो विशय दिसान दीस गंभीर जायत चल्ला. हे विशय घेवन खंय आप प्रचाराक देंवतली. गोंयच्या तरणाट्यांची ड्रग्सांनी वाड लागत चल्ल्या. बीजेपीन जाहीरनाम्यान दिल्ली उतरां गुटलावन दवरली म्हूण आपाचो आरोप. That gambling in various forms, mining issues which is still non-resolved, Goa development plan which is into cold storage, employment is again an issue which we want to look into in Goa, casinos is an issue. So how to increase tourism, make it more up market, plus ensure that drugs are not becoming an issue for the Goa kids. So all of these issues are being discussed, and as I am told, garbage is one of the biggest issues in Goa today. So we are going to create plans for them. We are going to create solutions that what we will be doing as a party, even if we are out, how we are going to work with the existing political establishment to ensure that they are working on these issues. We went through the manifesto and saw that major points on the manifesto of the BJP government has not yet been looked into, or not, there is been no work into those issues. So we are going to come up with those. We are going to confront the government, and with our volunteers and people, we are going to ensure that they start work on that in the coming days. So that's where we are. It is too early for a lot of things, but गोंयांत पक्षाची संघटना घटमूट करूनच सरकार घडोवंक वेंचणुकेन देवपाचो आपाचो प्लान. that is true, but that is true for Goa also. If you think of it, as far as I know, even Lokayukt and RTI officer has not been appointed for Goa. So that is one of the issues which may be taking very soon. That why has that not been done? So, but you are right. No one has brought it up, and it is good that you have brought it up. Perhaps we should discuss it. We should be working on that. Are you in a position to say whether you will contest all 46 in Goa in 2017? At this point, I am not in a position even to say whether we will contest or not. We are here to gauge the situation, build the team, and take a decision in next 3 to 6 months that what should be our target. But if we fight, I have no hesitation in saying again, if we fight, we will fight to win and form the government. That will be our target. We will not fight to just be a party to fight and show our presence. That is not going to be our aim. We will fight with the full confidence, with the full energy, and with the full resources which is required to fight the elections. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. घेऊया एक विराम.